कुडचडचे सेक्स रॅकेट प्रकरणाचेर आपाचे फुडारी पुलीस महासंचालकाक निवेदन दिवपाक गेल्ले, मात तांकां अट्टल चोरा भशेन मुख्यालयाच्या दारातूच आडायले. फकत 2 जाणांक वचपाक मेकळीक दिली. पुलीस महासंचालकाक निवेदन दिले उपरांत आपाच्या फुडाऱ्यांनी सांगले, कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरणांतलो दुबावीत हो भाजप नगरसेवकाचो चलो, ते खातीर हे प्रकरण दामपाचो यत्न सुरू आसा. गोंय पुलिसूय हातूंत सामील आसात. पुलीस नेमके कोणाक भियेतात असो प्रश्न आपाच्या फुडाऱ्यांनी केलो. पूण आमी हें प्रकरण दामपाक दिवचे ना. हें प्रकरण संसदेत उपस्थित करतले, अशी शिटकावणी आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी दिली. हांवें DGPच्या ऑफिसान फोन करून रिक्वेस्ट केल्लो की आमी 5 जाण येवन जस्ट एक मेमोरंडम दिवंक शकता ऑन द कुडचडे सेक्स एक्सप्लॉयटेशन केस. हो आतां एक सिरियस केस आसा आनी ऑल द फॅक्ट्स, all the events that have happened in the last few days point to the fact that this case is being suppressed. भारतीय जनता पार्टीच्या लिडराचो हातून डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून आपल्या पार्टेक वाचोवपा खातीर फ्रॉम द टॉप द भारतीय जनता पार्टी अँड द गोवा पुलीस हॅव बीन ट्रायंग टू सप्रेस दिस केस. तुम्ही पळयलां हें. सो आमी फक्त हो एक तांकां मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले, पूण आमकां आतां सांगता की 5 जाणांक वचूंक शकना, फक्त 1 नाल्यार 2 जाण यो. सो हे कितें चल्लां म्हणजे आतां पयलीं आमकां सांगताले की तुमी व्हडलो क्रावड घेवं नाका, 5 जाणांचें डेलिगेशन वचात. आतां 5 जाणांचें डेलिगेशन येतकच 2 जाण वचा म्हणटा. सो हू इज द गोवा पुलीस स्कॅर्ड ऑफ? यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट अस अँड यू आर एक्टिंग एज इफ यू आर इन फियर. हू वील प्रोटेक्ट देम? वायट दिसता पळोवपाक की अशी दशा स्वता गोवा पुलिसान आपली करून उडयल्ली आसा. We demand a court monitored investigations. तुमचा चीफ मिनिस्टर आसा, होम मिनिस्टर आसा. You could have asked for a court monitored investigation and you could have distanced yourself. वयल्यान तूं ह्या कावन्सिलराक प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता. सो वी कंडेम दीस. आनी खूब वायट दिसता ही जी भारतीय जनता पार्टीची एटिट्यूड आसा तातूंत खूब वायट दिसता. म्हणजे तुमच्या परिवारान बायलां ना, तुमकां भुरगीं ना, चलयां ना, तुमकां बायलो ना, आवयो ना, भयणी ना. इज इट ओके फॉर विमेन टू गो थ्रू दीस? फॉर अंडर एज मायनर गर्ल्स टू गो थ्रू दीस? तुम्ही ॲक्शन घेतले ना, ते घेतलेत ना. एटलिस्ट बाबा एज अ पॉलिटिकल लिडर शब्दान तरी उलयात मरे. आणि आम्ही वॉर्निंग दिता की तुम्ही जर हो केस मिरामार सारख्या केसीच्या बद्दल परत तुम्ही सप्रेस करपाचो प्रयत्न केलो, वी हॅव ऑलरेडी टेकन अप एट नॅशनल लेवल. हाज्या मागीर आमी गव्हर्नरा कडेन वतले आणि वी विल रेज दीस इशू इन पार्लमेंट ऑल्सो. वी आर वॉर्निंग द भारतीय जनता पार्टी. डू नॉट ट्राय टू सप्रेस दिस केस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.